जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें उतर आयकूंक आनी नियाळ करूंक आमी आयतें जाल्या. प्राचीन काळार आमी आसा. प्राचीन काळाच्या पयल्या आयताराची वाचपां प्रत्येक रितीन वांजेल नियाळ करूंक आमी तयार जाल्या. आनी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा पातकाक लागून आमचें थंय आसलें नीज आस्तित्व आपलेंपण ओगडायन अशें सतराय घेवंक हो वांजेल हो विशय आमकां उलो दिता. तर हें उतर आयकूंक आमी आयतें जावया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वाक्य 12 ते 15. उपरांत प्रेरक कत्मो जेजू कारण्याक व्हरून गेलो आनी 40-30 ताणें आरण्यांत करसिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रान मनजाती मदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांक धरून बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी कोबार सदमाना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सुरवेर सांगिल्लें बरेंच. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा पातकाक लागून आमचें थंय आसलें आपलेंपण, व्यक्तित्व वगडायन अशें सतराय घेवचें. हो विशय ह्या वांजेला मुखांतर नियाळूंक आमी मुखार सरया. एक सादें घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एका हिंदू देवाळाच्या मुखार एक व्हडा रूख आसलो आनी त्या वेळार थंयसर येवचो एकलो व्यक्ती वाटसुरी त्या रुखा मुळांत विशेव घेता आनी थोड्या वेळा उपरांत थंयसर आशिल्ल्या त्या पुजारीक, त्या बोटा लागीं तो ताचें संभाशण प्रारंभ करता, संवाद करूंक प्रारंभ करता. आनी त्या वेळार ताका एक नीज घडीत कळीत जाता. पुजारी बोटू थंयसर घडल्लें घडीत ताका वर्णून सांगता. साबार वर्सां पयलें हांगासर आशिल्लो व्हडा रूख न्हय, बदलाक आंब्या रूख. आंब्याचें जड वाडून आयिल्लें आनी साबार भक्तिका लोक हांगासर येतालो आनी ह्या आंब्या रुखा मुळांत विशेव घेतालो आनी लोक संतोश पावून आंबे खावन तो पाटी वेतालो. पूण क्रमेन कितें जालें, ह्या आंब्या रुखा मुळांत एक वडाचें जड उदेंवन आयलें आनी व्हड जायत आयलें. आनी व्हड जावन येता आसतना वडाच्या रुखान तो जागो स्वाधीन केलो आनी सवकास आंब्याचो रूख मरून आयलो. आनी सवकास म्हणलें बरी वर्सां पाशार जाता आसतना हो आंब्याचो रूख बावून नपयस जालो आनी केवल व्हडा रूख मात्र थंयसर त्या जाग्यार लोकांक पळोवंक मेळ्ळो. आंब्या रूख नपयस जालो. आंब्याच्या रुखाच्या मुळांत लोक विशेव घेतालो, आंबे खातालो. पूण दीस वेता आसतना आंब्याच्या रुखाच्या मुळांत आनी एका झाडान जागो घेतलो. एक रूख वचून आनी एक रूख थंय उदेलो. ह्या गणिता मुखांतर आमी नियाळ करचो विशय कसलो. आमी देवाच्या कृपेन वाडल्ले आंब्याचे रूख जावन आसा. आमकां साबार फावटी कळीत नासल्या बरी आमी लौकीक संगतीक मेळोवन आमी आमचें नीज रूप ओगडावन घेतलां. आमी दुसरेच व्यक्ती जाल्या, दुसऱ्या व्यक्तीक आमी जल्म दिला. आमचें थंय आसलें नीज रूप आमी ओगडावन घेतलां.
आनी ह्या प्राचीत काळार मरुभुमीचो अनुभव जोडूंक आमी मुखार सरता. मरुभुमींत म्हळ्यार वऱ्या विंगड सुवातेक वचून आमचें नीज रूप कसलें म्हूण समजून घेवचें. पवित्र पुस्तकांत आतां वाचले परी जेजू क्रूर मनजते मदें आसलो तरी देवदूत ताची सेवा करताले. क्रूर मनजाती आनी एक उडेन आनी एका कुशीन देवाचे दूत देवदूत ताच्या सांगात आसले आनी जेजू 40 दीस मागणे उपास कर्ण आपणाची कूड आनी ओत्मो तो मिसावाक तयार करता. कलतो जाता आपणाकच तो खाली करता. आपणाचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक मागणे आनी ध्याना मुखांतर बापाची खुशी समजून घेता. पोरण्यासुल्ल्यांत पवित्र पुस्तकांत आमी ह्या 40 संख्याक एक अर्थ आसा. हो शब्द लांब अवधी सुचायता. लांब अवधी एका दृश्टीन हो एक परिक्षाचो वेळ, आमच्या कश्टांचो वेळ आमी मनयत. दुसऱ्यान आमी हातीन घेवचें तें मिसांव वा तायरायेचो संकेत. परण्यासुल्ल्यांत आमी पळयता नोयाच्या काळार 40 दीस आनी राती पावस वतलो. उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा. सर्वेस्परा लागीं सल्लो केल्या उपरांत मोइजे 40 दीस आनी राती सिनाय पर्वतारच रावलो. मुखार आमी पळयता इस्रायल परचेन बासयिल्ल्या गांवाक पावूंक 40 वर्सां मरुभुमींत तांणी पैन केलें. उपरांत राणी जजेबेलाच्या हातांत आपणाचो जीव राखचे खातीर प्रवादी एलिया 40 दीस आनी राती पैन करून ओरे पर्वताक येवन पावलो. नव्या तेस्तेमांत आमी पळयता आयचे घडीत जेजू 40 दीस आनी राती अरण्यांत उपास करता. अकरेक आमी पळयता जेजू जिवंत उठल्या उपरांत 40 दिसां उपरांत सर्गार सोडून गेलो. 40 दिसाक एक सांकेतीक अर्थ आसा. हो एक परिक्षेचो वेळ, हो एक तयारायेचो वेळ. आनी ह्या 40 दिसांनी आमी आमच्या जिणयेची तपासणी करूंक आमकां इगर्ज माता उलो दिता. हे 40 दीस उरिल्ल्या दिसा थावन मेकळें करून दवरल्यात. नंतर आमकां जिणयेची जिणयेंत आमी नवीकरण करूंक जिणयेचेर नदर घालूंक आमकां गरज ना म्हूण दिसती आसली. पूण थोडे दीस ह्या खातीर आमकां विंगड करून दवरल्यात आमच्या आत्मीक जिणयेचेर नदर घालूंक, आमचें नीज अस्तित्व आमचें समजून घेवंक ह्या 40 दीस आमकां हे लाभल्यात. जिणये परिक्षा करची तितलें सुलाबायचें न्हय, हें कश्टांचें. आमच्या जिणयेचेर आमी आमची जिणी कशें जियोन आसा, देवान दिल्लें तें जिवीत आमी खंयच्या मापान सार्थक रितीन जियोन आसा म्हणलो विशय आमी थोडो वेळ तरी दिसाच्या थोडो वेळ तरी आनी प्रत्येक रितीन ह्या प्राचीत काळार आमी नियाळ करूंक जाय. आनी हें सुलाबायेचें काम न्ही, हें काम गंभीरपणी बावडतान आमच्या जिणयेचेर देवाचेर भरवोसो दवरून आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घालूंक जाय. त्या वेळार मात्र आमच्या जिणयेंत नीज सुटकेचो आंतरीक सुटकेचो आमकां अनुभव जातलो. सर्गी संवसारी संगतीतावन देवा कुशी आमी गोवंक जाय. हाका पुरक जावन आयची देवस्तुती, ह्या प्राचीत काळाची देवस्तुती आमकां एक वातावरण रुपीत करून दिता. जिणी बदलपाक प्राजिताची गरज आसा. आपणाचें मिसांव आरंभ करच्या पयलें 40 दीस जेजू उपास आनी ध्यान करता आनी मिसांवाक खायतें जाता. जेजून थंयसर करशिल्लो वेळ, थंयसर ताका सैताना वयर जैत जोडूंक प्रेरण लाभता आनी थंयसर आयिल्लेंच जेजू एक संदेश दिता. पत्की जिणी बदला कित्याक सर्गींचें रास लागीं पावला. तो म्हणटा लुकाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा, पाताक रडून
पाताक रडून तुमची जिणी बद्दल्ले करीत तुम्ही समेस्त नाश जातेल्यात. पश्चाताप आणि मन बदलापांत दोन प्रमुख संगती आटापल्यात. पातकांची नीजतूक आणि कुडीची दंडवणी. पयल्यान पयलें आमी कोण म्हूण समजूंक जाय. आमचे थंय आत्मो आसा तशेंच कुडी आसा. कूड मासा रक्ताची नश्वर स्वभावाची तर आमचो आत्मो दैवीक आनी शाश्वत. कित्याक जेजून देवान हें जिवीत दिलां तसो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी सर्गार ताचें सोवें सूख भोगूंक. आनी ह्याच उद्देशान देवान आमकां रचलां आसता आमचो नीज शेवट कसलो म्हूण आमी जाणा जावंक जाय आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळोवंक जाय. तर पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार कितें? संपूर्ण जनवायेन आनी आपखुशीन देवाच्या खुशेक विरोध वेचें जावन आसा पाताक. अशें आसता खंयचेय पाताक आदारतना पयलें मन आनी आत्मो कुशी व्हरता आनी हें सोपान जारी करूंक निर्धार घेता आनी ह्या संगतीक कूड आदार दिता. निर्धार पयलो आनी करणी उपरांत पातकांतावन स्वतंत्र जावन नवी जिणी जियोंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. तर कुडीक आनी आत्म्याक दोनांयकी दंडवणी गरज आसा. कित्याक आत्मो पातका खातीर दुखपावून सारक्या वाटेक येवंक निर्धार घेता त्या वेळार आमी म्हणटा जिणी परिवर्तन. हाका आमी जिणी परिवर्तन म्हूण आपयता. आत्म्याचें परिवर्तन जायना तर बाह्य आचरणाक कसलोच अर्थ ना. आत्मीक रितीन आमी बरें जावंक प्रयत्न करता त्या वेळार मात्र आमच्या भायल्या दृश्टीन, आमच्या भायल्या जावंक पुरो आमच्या वावरांत, आमच्या कामांत, आमच्या सर संगतींनी तो संतोश आमी दिवंक आमी शकता. जेजू 40 दीस आनी राती मरुभुमींत ध्यान वरेसवा मुखांतर देवाचें मुखामळ पळोवंक शकता. तितलें मात्र न्ही, ताळण्यांचेर जैत व्हरून आपलें मिसांव मंदरसून व्हरूंक देवाची खुशी पाळोवंक जेजू शकता आनी ताचें मिसांव संपूर्ण रितीन करूंक ताका देवातावन प्रेरण लाभता. जेजूक आयल्ल्यो ताळण्यो कसल्यो? पयलें जावन फातर उंडे करून बुकतांबय ही जावन आसा पयली ताळणी. लोकांक तुज्या फाटल्यान येजय जाल्यार ताजोशी कांक तुवें दिजय म्हणटा सैतान. जेजूची जाप ह्या वेळार मनीस केवल उंड्या वरवीं मात्र जियेना. आमी आमच्या संवसारी जिवितांत शॉर्टकट सोंपेपणी शॉर्टकट आमी सोदता, वाटो सोदता. इन्स्टंट कामां आमकां जाय, इन्स्टंट टी, इन्स्टंट कॉफी आमी म्हणटा. कश्ट नाकात, पूण जेजू ताची खुशी न्ही, ताच्या खुशेक लबदना बगार देवाची खुशेक तो खालतीमान घालता. मनीस केवल उंड्या मात्र जियेना. ही जावन आसा पयली ताळणी. दुसरी जावन आसा तूं देवा सोपूत वय जाल्यार वयर तावन सकला उड. व्हड व्हड खुना कर, तुजी सामर्थ्य दाखय, अधिकार जोड, हेरांनी दमकोन दवर, हेरांक दमकोन दवर म्हणटा सैतान. देवाची परिक्षा करिनाका म्हणलो संदेश जेजू ह्या वेळार दिता. देवाक विधेय जाल्ल्यांत आसा मनशाची संपूर्ण काय म्हणटा जेजू. आजकाल देवाचेर विश्वास जोडी जैतर आज आमी कुणा अजाप आमकां पळोवंक जाय. आमकां नीज बावडटान देवाचेर पातयेवंक साबार फावटी आमकां कश्ट मागतात. पूण केदाळा आमी जेजूचेर देवाचेर बावार्थ दवरून आमी जिणी सरता त्या वेळार देवाची खुशी आमच्या जिणींत जारी करूंक आमी शकता. तिसरें जावन सैतान सांगता म्हज्या पांयांक पड आनी नमस्कार कर. देव न्हय आशिल्ल्यांक नमस्कार करचें. हेंच इस्रायल परजेन केलें. सैतान जेजूक संवसारी पदवी आनी रायपण दाखयता, संवसाराचें वैभव तो दाखयता. तूं संवसारी राय जाल्यार बलात्कारान अरियेकल्याक आपलो सेवक करियेत.
तुका सर्वस्व लाभता म्हणलो संदेश सैतान दिता पूण देव ताच्या उतरांक बोलाना. पूण जेजू आयिल्लो संवसारी राय जावंक न्हय, बगार मनशाच्या काळजांत देवाचें राज स्थापीत करूंक. जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. तुमी देवाच्या घराण्याची कपट ह्या प्रावाद्याचेर जैत व्हेल्लीं, कारण तुमचें सोवें आसा तो आत्मो संवसारा सोवें आसलेल्या आत्म्या प्राज चड बळादीक. संवसारी वस्तूक लगदवंक न्हय, बगार देवाची खुशी समजून घेवन देवाच्या उतराचेर पांतयेवन ही संवसारी जिणी संपूर्ण जियोवंक जेजू ह्या गणिता मुखांतर आमकां उलो दिता. नवी वाट धरूंक, नव्या वाटेन चलोवंक, आमचें जिवीत सार्थकपणी जियोवंक आमकां हें गणित आमकां प्रेरण दिता. एक दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता. पात्रांतावन सोबीत रुपण्याक कांतोवच्या एका व्यक्ती लागीं एकलो विचारता, पात्रांतावन सोबीत रुपणी तूं कांतयताय, हें तुका कशें साध्य? आनी त्या वेळार तो सांगता, सोबाई त्या पात्रांत आसा, हांव त्या पात्रांत गरजे बायले पातोर मात्र कान उडयता आनी त्या वेळार मात्र त्या पात्रांत आसली नीज सोबाय म्हाका झळकता, नीज रुपणें म्हाका पळोवंक मेळटा. आमकां देवान जेजून जिवीत दिलां आनी तें जिवीत आमचें थंय आसा. ती सोबाय देवान आमचे थंय भरपूर रितीन घाल्या, पूण सबार पोटी आमचे थंय आसली सोबाय आमी पळोवंक शकना. कित्याक आमचे थंय आसल्या पथकाक लागून आमचें नीज अस्तित्व आपलेंपण आमी सबार पावटी उगडावन घेता. पूण नीज सोबाय खंयच्यान ताटापून आसा? बरें करच्यांत, बऱ्या वाटेन चलच्यांत देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करच्यांत ताटापून आसा. पथकाक लागून आपलेंपण आमी उगडावचें नाका. आमकां हर एकल्याक आमचेंच म्हणलें जिवीत ह्या संवसारी जियोवंक देवान आमकां अवकाश कर दिला. हें देवान दिलें आमकां एक वर्तें दिलें. प्राजीत काळार आमी आसा आमच्या जिणयेचेर नदर घालूंक, नव्या वाटेन चलोवंक आमकां मेळिल्लो अवकाश भरपूर रितीन उपयोग करून आमच्या वैयक्तीक जिणयेचेर नदर घालून बऱ्या वाटेन चलोवंक, बरें करूंक आनी आमचें नीज व्यक्तित्व कसलें म्हूण समजून घेवंक हो प्राजिताचो काळ आमकां आपोवन दिता आसतना आमच्या वैयक्तीक जिणयेचेर आमी नदर घालया. मेळिल्ले अवकाश जावंक पुरो कुर्सा वाटे मुखांतर जावंक पुरो मागणे ध्याना मुखांतर थोडो वेळ देवाच्या आसरपणांत रावून आमी कोण, आमचें जिवीत कसलें, देवान आमकां कित्याक रचलां म्हूण आमी समजून घेवंक आनी जेजून देवान दाखयल्ल्या त्या वाटेन देवाच्या उतरा प्रकार जियोवंक, संस्कारा मुखान देवाची कृपा जोन नव्या वाटेन चलोवंक देवाचो आदर आमी मागया, कृपा आमी मागया, नव्या वाटेन आमी चलया. खंडीत जावं देव जेजू आमकां आमच्या हर एक दीस आमच्या मागण्यांत, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत संगात दितलो, कृपेन भरतलो आनी आमकां प्रेरण सदांच लाभयतलो. आमेन. Curpeza, vengen tu
मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय या संवसारी मनशां